बिरबिरी मारली आणि त्या बिरकेसरशी इस्कॉल सुटकत घरा वचन असताना तो वाट दिसता त्या वाटेत चलत राहिलो. चलता चलता ताका एक बाय शेणयो विकता ती दिश्टी पडली. टणटणपा तिच्या मळ्यात गेलो आणि तिका तुझे नाव कितें काय म्हण विचारले. तिने आपले नाव लक्ष्मी म्हणून सांगले. हे तुझे नाव लक्ष्मी आणि तू शेणाच्यो शेणयो विकता, तुका लज दिसना? कितें करू बाबा, नावान कितें पोट भरता. मागीर तो कसलोय धंदो प्रामाणीकपणान करून तातूंत लज कसली अशें लक्ष्मीन म्हळें. तरी टणटणपार मुखार चलत रावलो. वता वता ताका एक जाणटो मनीस भीक मागता तो दिश्टी पडलो. टणटणपार त्या जाणट्या मनशा मळ्यात गेलो आणि ताका तुझे नाव कितें काय म्हण विचारले. त्या जाणटेल्यान आपले नाव धनपाल अशें सांगले. कितें तुझे नाव धनपाल आणि तू भीक मागता, तुका लज दिसना? कितें करू बाबा, हांव आतां जाणटो जाला, म्हज्यान कांयच काम जमना म्हण हांव भीक मागून म्हाजें पोट भरता. म्हाजें नाव धनपाल पूण म्हाजे कडेन एक पयसो लेगीत ना. हें आयकून टणटणपाक आपल्या आवयची उतरां याद येवपाक लागली. तरी तो मुखार चलत रावलो. असोच मातसो मुखार पावलो जाल्यार ताका एका घरा मुखार लोकांची गर्दी दिश्टी पडली. पळयत जाल्यार थंय एक मनीस मेला आणि घरांतल्या लोकांची रडारड सुरू जाल्या. गर्दींतले कांय लोक एकामेकाक अमरनाथ मेलो, अमरनाथ मेलो अशें लो आवाजान सांगतात ते टणटणपाच्या